मोरगांव पालिके वतीन बेकायदेशीर अतिक्रमण करपी विक्रेत्यांचेर खर कारवाय करप चालूच आसा। पालिकेन वास्को महामार्ग रस्त्या कुशीक बसपी बेकायदेशीर विक्रेत्यांचेर तशेंच वास्को पिशी डोंगरी खारीवाडो वाठारांतल्या बेकायदो टॉक नुस्तें विक्रेत्यांचेर कारवाय करून तांचें सामान जप्त केलें। वास्को भाजी मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक अतिक्रमण करचें न्हय असो आदेश दिवन लेगीत तांचे मदीं शिस्त येना। ते पळोवन अखेर मोरगांव पालिकेन परतून एकदा कारवाय करून सामान जप्त केलें। मोरगांवचे नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीस हांच्या आदेशा वयल्यान ही कारवाय केल्या। फर्स्ट फेज आम्ही वास्को सिटीन गेली ड्रायव्ह सगळे वेजिटेबल फ्रुट्स। आता आम्ही हायवेचेर येयले। हायवेचेर आमकां PI जाले म्हयनो जालो माय जालो PI शैलेश नार्वेकर तो म्हाका सदांच कंप्लेंट येतालो आमच्या म्युनिसिपालिटीन की हायवेचेर सगळे इलिगल एन्क्रोचमेंट जालो लोकांक त्रास एक्सिडेंट जावन जावंक शकता। ताका लागून आमी ती ड्रायव्ह घेयली। आतां ड्रायव्ह सगळ्या मांगूरसून स्टार्ट केली। ड्रायव्ह आतां पन्नापुरी आमी हिंग पावल्या हायवेचेर। ती ड्रायव्ह आतां आमी घेयली आनी सगळें आमी क्लियर केलें कित्याक लोकांक आमकां फ्री एक्सेस दिवपाचो आनी आमकां हायवे क्लियर करपा जाय। हायवेचे एन्क्रोचमेंट आहा ते आमी क्लियर करतले आनी हेचे फुडें आनी आसतली ड्रायव्ह पत्ती आसता कित्याक आयज आमी केल्या आनी एक इल्लिगल हें आहलेलें अड्डे असो तोय आमी हें करून केला। आमी फाल्यां आयज तें कांट म्हणला फाल्यां हांव